फाटली कितलीशीच वर्सां आडनदर जाल्लो नांयगणी ते वावटी ह्या रस्त्याचे सपन आतां पुराय जातलें। सोमारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामाचो शुभारंभ केलो। सुमार 3 किलोमीटर लांबीचो हो रस्तो प्रलंबीत आशिल्लो। दिवचलच्या रस्त्याक जोडपी हो रस्तो करची अशी नांयगणीच्या लोकांची मागणी आशिल्ली। निमणे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी फुडाकार घेतिल्ल्यान ह्या रस्त्याच्या कामाक मंजुरी मेळ्ळी। पीडब्ल्यूडी वतीन 75 लाख रुपये खर्च करून हो रस्तो करतले। 3 किलोमीटरचे अंतर कापून हो रस्तो शॉर्टकट त्यांच्या नांयगणी ह्या गावान वयता। अशा ह्या रस्त्याची खूप गरज असली आणि ह्या गावांक आयज शुभारंभ जाता। पीडब्ल्यूडी खात्याच्या मार्फत 75 लाख रुपया खर्च करून हो रस्तो आम्ही बांदकामाक घेतलेलो आसा। जवळ जवळ 600 मीटर लांबी, एका 90 मीटर रिटर्निंग वॉल येतली आणि 4 क्रॉस ड्रेन येतले। हे सगळे ह्या कामान आस्पाव करून हो रस्तो हांगासून वावटे पासून तो नांयगणी ह्या गांवान म्हणजे ज्या जाग्यार आमचे महारुद्र देवस्थान आसा तेथपर्यंत हो रस्तो वयतलो। आज सगळ्यात पयलीं हांव भाई श्रीपती खेडेकर आणि त्यांचे पुराय कुटुंब त्यांचे हांव आभार मानपाक सोदतां की आमी आमच्या उतरांनी तांकां प्रेरीत केले आणि तांकां सांगलें की हो रस्तो करपाक लागून तुमचें जर सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार हो रस्तो पॉसिबल आहा आणि तेंच्यांनी ते मान्य केलें आणि आयज तेंच्यांनी ही जागा जी स्वताची जागा तेंची आसा, आयज आमी ज्या जाग्यार उबे रावल्या ही तेंची स्वताची जागा, मालकीची जागा तेंच्यांनी दिली आणि हो रस्तो करपाक आयज सहकार्य केलें। त्यामुळे हांव सगळ्या जनतेच्या वतीन तेंचे पयलीं आभार मानता आणि तेंच्या कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुष्य मेळचें अशें देवा निरंकाराचेर मागता। आज सगळ्यांचो प्रश्न सुटावो करपाक लागून तेंचे सहकार्य केलें तें म्हत्वाचें आसा। आज सरकारी आमच्या फंडांसून हो रस्तो साकार करपाक लागून जी तेंच्यांनी जें सहकार्य केलें तेंच म्हत्वाचें आसा। आज ह्या रस्त्याचो लाभ अनेक पिढयो ह्या घेतले खरे, पण आज त्यांच्या सहकार्यामुळे हे पॉसिबल जाता। आमच्या मय मतदारसंघात नवे रस्ते करप ही खूप कचकटीची गजाल आसता। जो रस्तो जाल्लो आहा ताका फर्निश करपाक वेळ लागना, पण अशा तरेन जे सुटावे करपाक लागून जे सहकार्य केल्लें आहा ते आमी यशस्वीरित्या आमच्या जनतेच्या सहकार्यामुळे आमी आज करूंक शकता। आज हो जो रस्तो 75 लाख रुपया खर्च करून साकार जातलो, हितून जो शॉर्टकट रस्तो जातलो हितून 3 किलोमिटराचें अंतर जे कापून कमी जातलें, तितून आमच्या नांयगणी वासियांक जो हेजो दिलासो जातलो। ह्यान पयलीं गेल्या वर्सा ग्रँड इन एड ह्या फंडाच्या अंतर्गत म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत ह्या फंडाच्या अंतर्गत आमी थंय पूल जो बांदलेलो आसा ताका लागून हो रस्त्याक कनेक्टिविटी जाल्ली आसा आणि ही कनेक्टिविटी आमचे सावयकर बाब त्यांच्या घरापर्यंत पावतली, तशेंच हो मुख्य रस्त्याक जोडून पावतली, तशीच त्यांच्या श्रीपती खेडेकर भाई यांच्या घरापर्यंत हो रस्तो पावतलो। म्हणजे जी सोय सगळ्या ग्रामस्थांक हेजो लाभ जातलो अशा तरेचो प्रकल्प आयज हांगासर सुरू करपाक खूप आनंद जाता। देव निरंकाराच्या कृपेन आयज ह्या गांवान हे जे डेव्हलपमेंट काम जाता हे निर्विघ्नपणे पार पाडचे आणि सगळ्यांक हेजो लाभ मेळचो अशी इच्छा व्यक्त करता। ह्या रोडाची आमकां नितांत गरज, खूप अशी गरज आशिल्ली आणि खूप वर्सां आमची प्रतीक्षा आसली की हो रोड जावचो, कारण ह्या रोडा हो जो रोड कनेक्टीव आसा वाठादेव बिचोलेक तो आमकां खूप म्हणजे जवळ जवळ 3 किलोमीटर सेव जाता आमचे आणि खरीच ही गरज असली रोडाची आणि ते काम आमच्या प्रेमेन भाई शेठ ह्यांच्या हातीन जाता हे खूप उमेद दिसता। कारण जेन्ना मये मतदारसंघात प्रेमेन भाई शेठ निवडून आयलो तेन्ना त्या क्षणाच्यान ह्या गांवाचो विकासाक सुरवात जाली आणि आयज पर्यंत तेची तळमळ आसा की ह्या गांवान ह्याच गांवान न्हय तर मये मतदारसंघाच्या प्रत्येक कानोकोपऱ्यान तेचें काम जें आसा ते मोठ्या हेतूर चालू आसा। तशेंच जाग्याचो जो प्रश्न आसलो आमचे श्रीपती खेडेकर हांणीन आमकां खूप सहकार्य केलें आणि आमच्या आमदारान तांचे कडेन बसून उलोवन हो जाग्याचो प्रश्न सॉल्व जालो। खरो म्हटल्यार जाग्याचोच मोठो प्रश्न आसलो रोड जावपाक आणि ताणें आमकां खरेंच बरें अनमोल अशें हें दिलें, रोड जाग्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो आणि हो रोड जाता आमकां खरीच खूब खूश भोगता।
कारण हो जो रोड आसा तो खरोच इतलो गरजेचो आसा की आमी खूब लोकांक त्याचो फायदो जातलो आणि हांव खरेंच मना काळजाच्यान आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा की हो रोड ताणें करपाक आयज सुरवात केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत.